पया देखा तुम्ही आणि आमका आज भितर ब्लॉक करपाक गावंक ना जी का तुझे सगळे स्टिकर काढले रे ब्रो गाडीच्या सो सॉरी हा वाईट धरू नका ब्रो हे बघ कोणी हांगासर नो स्क्रॅचेस घातला आणि एक फातर दवरलेलो हो फातर तू इतलो हसता कित्याक असं रायतो येऊन आमच्या भुरग्यांचे पतंग चोरता हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गाईज म्हाका हवी चांगला आवाज व्हडलो कर आणि उलय म्हणून हांव आवाज व्हडलो करून उलयता. आणि गाईज आता न्हू आमी भायर सरल्या लंचाक वचपाक आणि गाईज आयज तुमकां खबर आसा आमच्या वांगडा न्हू जॉईंट जावपाची आसा आमची यूट्यूब फॅमिली न्हू आमी कोण ते मागीर तुमकां थंयसरूच दाखयता. चड करून तुमी तांकां वळखतात आसले न्हू आमी. चलो बाय बाय तुका थंयच गावता. सो गाईज आमचो आता लंच बी चाललेलो आसा आणि आम्ही लंच काय करू क्यूटचे फॅमिली मेंबर पया देखा तुम्ही आणि आमका आज भितर ब्लॉक करपाक गावंक ना कित्याक की थंयसर म्युझिक आसता. तुझे सगळे स्टिकर काढले रे ब्रो गाडीच्या सो सॉरी हा वाईट धरू नका ब्रो. सगळे स्टिकर बीन काढले स्पॉइलर बीन तुझो सो सॉरी. आता तू येयलो का बेश्टी गाई बीन मारशीत म्हाका पळय कशें कितें सगळे काढले गाडयेचे. आमका भितर ब्लॉगूच करपाक गावंक ना न्हू. डिचिक चालू आई पळय ही RX दिसता हेजी धर हेल्मेट धर. झाले हेजे परते स्टार्ट. हय RX कितें विचार तो पळय ह्यो आमच्या बायचो हजबंड. तू इतलो हसता कित्याक तुका लस दिसता. तेका हॉलिक्स लायक हॉलिक्स तू हॉलिक्स पिता तू आनीक कितें पियाता. मारिया चल. हे बघ कोणी हांगासर न्हू स्क्रॅचेस घातला आणि एक फातर दवरलेलो हो फातर घेतला ओके आणि गाडयेचेर पळय स्क्रॅचेस घातले हांगा. कसली मस्ती पळय कोणाची. आता तुमकां एक सांगता स्पेशल बेश्टे. आता बाय चान्स तर आमी CCTVचेर हांगासर पळयले आणि ती कंप्लेंट घातली जाल्यार भानगड्यो जातल्यो न्हू. कित्याक करूंक जाय नाकाल्ले लोकांच्या गाडयांकडे फोगाणा फिजिलपणा. कोण बाबडो आपणाची मेहनत करून गाडयो घेता हे कितें नाकाल्ले केदो झोरो पळय तो. हांव तो फोड नाका पॉलिश करून काडपाक. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज चल्ला न्हू पतंगाचें कॉम्पिटिशन भुरग्यांचे. पळय कितले जाण आहा ते पळय पळय तुजो खाव कितले आहात पळय पतंग हांगा वयर केला. कितें जालें रे? असं रायतो येऊन आमच्या भुरग्यांचे पतंग चोरता. नहीं रे ये पतंग चुराता है ना. लेके इधर आ रे. पळय सगळ्यांचे पतंग आपणाकडे हाडून दी म्हणटा आणि वाट लायता. रस्सी या बाबून आमच्या केला पतंग काय बरो. ओ बय वयर उडटा पळय दिसलो. राव मरे वयर वता न्ही मरे आणि खंय गेला पळय खंय गेला तो काय दिसा पासून ना. आणि मेन म्हणटा पळय ते हांवें 2 पतंग एक केल्या. एक 13 वाला डाला आहे ना रे.
तेरेवाला आपण त्याचे कितें केलो ना पतंग हांवें असो बांधलो ह्या दोरयेक आणि तोय सोडलो पळय त्याचो दिसता हांगाल्यान. हो गया। देखो गाइस अभी हमारा पतंग दुनिया छोड़ के जाने वाला है। सोडटा आम्ही त्याका बेस्टीने सोडटा सोड सोडटा ए यांका पहिले सायटीक कर हे धावंक हावे धावानी सगळे धावतात पेपरच्या पार्टी. सो गाईज आम्ही आता पतंग सोडला खबर हा. आता लास्टाक आम्ही ते सोडटा गोय कोणाक गावलो रे गावलो. सोड 1 2 3 गो. अरे टूट गया ये मैं पकड़ सकता हूँ. हाँ मैं भी पकड़ सकता हूँ. ये देखो इधर ही नहीं गया। दिख रहा है मेरे को. किधर है रे इधर ही है देखो. ए भैया धरतले भैया. पकड़ नहीं वो पकड़ पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा। सत्यम पकड़ लेगा. नहीं गया गया. उड़ रहा है धागा, वो लकड़ी उड़ रहा है। लकड़ी टूट गया, पतला सा था एकदम। लकड़ी उड़ रहा है. खय पावलो रे अभी तो लकड़ी टूट गया आपके हाथ में ही। खय पावलो रे अभी चला गया, ओ बाबा. दुनिया छोड़ के चला गया हमारा पतंग। खय पावला रे अभी अभी खय पावला हा अटक गया अटक गया अटक गया. लकड़ी नहीं बांधना चाहिए था। खय अटकलो असतलो अभी नारळाचे झाड लाईन दिली. हा पुढे पुढे नारियल के झाड़ पे बोल दो। नारियल के झाड़ पे अटकलो हरशी अटकलो. चलो बाय 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 बाय। आय उठता पतंग. तू भी छोड़ रहा है रे शिवा छोड़ दे रे। हमारा शिवा भैया अभी तक पतंग उड़ा रहे और उसका एक ही बाकी है। तो चिट्टी धाडटा. चिट्टी आई है। सो गाईज आम्ही न्हू खूप 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 दिसांनी आयज भायर येयल्या डिनर करपाक लागून नवे आज म्हाका बरी टोपी पडपाची आसा. ना रे कॅन्सल हवे. जालें म्हाका. हांव तशें करिना रे हवे. हांव तुजे एक आग पिकलेत न्हू. हांव तुका टोपी घालचें ना जाल्यार कोण घालतले सारकें न्हू. कितें मालिकाक फोन मार हांगा आपय. किटी हय मारता जेवपाक आपय. अभी तू कितें करताय हांव गो हय तुजे चष्माचे ग्लास घालता. हे पळय हे माने ही न्हू फ्रेम तुटलेली ती पळय म्हाजे कडल्यानूच तुटल्या पळय. सो ही सेम न्हू पर्पल कलराची बरी दिसताली पळोवपाक. ही पळय स्लायट पर्पल हा. फूल पर्पल ना स्लायट आसा अशी पर्पल कशी पळय शेड कशी येता पळय पर्पल पळयला. सो ताका आतां हांव हेचे ते पावर ग्लासीस घालता. पावर ग्लासीस घातले काय हे रेडी मागीर. उजो कसो उजो मगो दांत. हय आतां हेवी जातले पळय ते सारको घाल हा. एक हेका एक तेका सांग. किदें उलो नाका गो. हय रे. सो गायज हांव न्हू आतां फायनली घरा कडेन पावलेले आसा आनी रांदून बिरून म्हाजें सगळें जालां. आयज हांवें बेगीन रांदलें आनी न्हिदच्या पयलीं न्हू हांव आयज मेन काम करतलें तें कितें सांग धुवरी घालप. हें कित्याक करता सांग डेंगूच्यो न्हू केसीस वाडलेल्यो आसा आनी हांगासर आमच्या वाड्यारूच लोकांक एम्बुलन्सीन घालून घालून वरात आसा न्हू. म्हटल्यार खूब म्हणजे खूब केसीस आहा खंय हांगासर आनी खूब पेशंट गावलेले आसा. त्या खातीर रिस्क कित्याक सारकें न्हू. एक चल बाबा जागे केन्ना आसता तेन्ना ज्वारी चावता त्यो कळटा रातच्यो खंय कळटा जेमेन. त्या खातीर हांव आयज न्हिदच्या पयलीं न्हू बरी धुवरी घालतलें आनी टायरना कडल्यान धूप हाडलात न्हू तो बरो घालता आनी सगळे ज्वारीक न्हू छू मंतर करता छू मंतर. आनी गायज तुमकां एक सांगपाक सोदता तुमकां अशें दिसता की आपणाक बाबा जोर येयला थंडी जाल्या जाल्यार प्लीज 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 रावो नाकात. सोमते वचात आनी आपणाचो चॅकअप करून घेयात. कित्याक डेंगू म्हणटा नाय तो न्हू एक व्हडलो 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 रोग. तेजे कडल्यान न्हू वाचपाक सारकें मुश्कील.
केन्ना मुश्कील जाता सांग, जेन्ना कळना अरे जोर येयला काय ना, क्रॉसींग घेतल्यार वयतली, 1 दीस जाले, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, वचात ना, प्लस उलटी जाता तुमकां जाल्यार फटाफट तुम्ही वचात डॉक्टरा कडेन, रावो नाकात आनी ब्लड टेस्ट करून घेयात. आनी न्हिदच्या पयलीं धुवरी घालात आनी दारां बिरां उक्ती दवरूं नाकात. कळ्ळें न्हू तुमकां? हांव हरशीं म्हणून तेंच करतालें, पण हांवेंनूय आतां चालू केला धुवरी घालपाक. हरशीं हांव घालतालें पण केन्ना सोंग बी घालतालें. मागीर कितें जातालें सांग, परत न्हिदच्या टायमार परत त्यो जळारी. त्या खातीर हांव आतां वयता धुवरी घालपाक. पळय हांव आतां तयारी करता धूप घालपाचो. कसले जळटा पयल्यार. आतां मागीर हेतूर हांव घालतलें खडा धूप, मागीर बरो वास येतलो आनी धुवर जातलो. वा 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 वा. आग तू डेंगू भागयताय? डेंगू भगाव कॅम्पेन चालू है इधर. केदो व्हडलो तप घेतला. आवय केदो घातला पळय भितर आनी बरो धुपाचो वास येता. खडा धूप घातला है, टायरोनान दिल्लो खडा धूप हितून. पळयात कितलो धुवर तो. फूल पावर, उजो सारको उजो. हे कोणाचो शूज, टीव्हीर एड येयल्या कसली तरी. पळयात. चल चल जालें मुगो. सो गायज तुम्ही बीन घाला धूप, कित्याक ते तुमकां सांगता फुडें. सो गायज आयचो ब्लॉग तुम्ही पयला आसतलो फूल पावर सारको. आयज आमकां येयल्लेली आमची फॅमिली मेळपाक. ओके. आनी ती न्हू आसता युके खंय आसता ती आमी सांगू शकना न्हू, ते आमी तुमकां सांगू शकना. बट ही जी फॅमिली आसा खबर आसा, व्हेरी क्लोज टू मी. आनी मेन म्हणटा पळय हेल्पिंग हँड्स. खूब जाणांक न्हू त्याचो घोव, त्या चेडवाचो घोव, त्या खूद तिच्या एंटायर फॅमिली न्हू तांकां हेल्प करपाची खूब हे आसा. लोकांक खूब हेल्प करतात ती. सो थँक्यू सो मच गायज, यू नो, की तुम्ही फुडें सरोन लोकांची हेल्प करता, गरिबांची हेल्प करता म्हणून. देवान तुमकां खूब सक्सेस दिल्या पुरो म्हणून मागता. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी आयज तुम्ही पयला आसतले न्हू ब्लॉग आमी करता आसतना गाडयेक न्हू आमी रेस्टॉरंटल्यान भायर येता म्हणल्यार कोणी न्हू गाडयेक झऱ्या घातले, खूब स्क्रॅचीस घातल्या. आमकां दिसलो एक, जेन्ना तो घरा पावलो तेन्ना तेजे गाडयेक खूब झरे आसले, खूब स्क्रॅचीस आसले. सो अशें करूं नाकात. कोणाची व्हेकल, कोणाची बायक, यू नो, द कार, ती हाडपाक जोडपाक न्हू खूब टायम लागता. ती घेवपाक न्हू खूब मेहनत लागता, घाम कश्ट गळोवचो पडटा, मागीर ती गाडी येता. तसले करूं नाकात. हांवें ताका म्हटलें की कोण भुरगो आसा जाल्यार सोडून घाल, कोण भुरगो कोण व्हडले एजीचे आहा जाल्यार तेंचेर एफआयआर करपाची. कितें हें नाका जाल्लें, दीस इज रॉंग. हांवें पासून केन्ना असलें करूंक ना. कितलोय कोणाचो कशेंय आसूं मनीस, पूण आतांसले न्हू लोकांचे व्हेकल्स, लोकांची गाडयो, मोबायल आनी कसली वस्त हेचे कडेन न्हू केन्ना खेळ खेळोंक जायना. दीस इज टोटली बॅड. आनी जोरो घातला आनी फातर तेजेरूच दवरला. फातर थंयच दवरला शोपीस कसो गाडयेचेर. नॉट गुड, नॉट नेसेसरी. आनी थँक्यू सो मच गायज की तुम्ही आमकां आयज मेळ्ळी म्हणून. तुमच्या वांगडा लंच करून आमकां खूब बरें दिसलें, यू नो. थँक्यू सो मच. आनी तेणी आमकां घे म्हणून ढेर सारे चॉकलेट्स दिल्लेले आसात आनी हेणी खावपाक चालूय केल्लेले आसा. सोमते चालू हाडली चॉकलेट, सोमतेच काम चालू तेजे न्हू. सो थँक्यू सो मच गायज. दुसरी गजाल म्हणूंक सोदता, तुम्ही महाकुंभ हे आयकलां आसतलें. युपी न्हू तें, प्रयागराज युपी. युपीन आहा ते महाकुंभ म्हणटा पळय ते. गुगल करा. कोण क्रिस्तांव भाव आमचे कोणाक खबर ना जाल्यार गुगल करा. आमचे हिंदू भावांक खबर आसा, खबर ना जाल्यार गुगल करा महाकुंभ युपी. थंयसर आमचे घे म्हणून इंडियन्स, आमचे इंडियन लोक आसा पळय ते देवाक पांयां पडोंक गेल्लेले. हजारांनी लोक मेले थंयसर. कितें जालें जाणा, लोक न्हू थंय बायलां भुरगीं थंय न्हू खूब वगत लागता, 4-4 दीस लागता न्हू दर्शन घेवपाक देवाचें. सो कितें जालें, थंय सगळे न्हू थोकोन जमनीर न्हिदलेले हजारांनी लोक, ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं. आनी कितें जालें देव जाणा, गर्दी एकदम लोकांची गर्दी येयली, खूब सारकी गर्दी येयली. खूब धांवन गर्दी येयली खूब सारकी. सो ते गर्देन कितें जालें, तेंचे वयरसून धांवन गेले. तेंचे वयरसून न्हू लोक धांवन गेले. आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या पोटा वयल्यान वचप, तकले वयल्यान वचप, कितें सांगू तुमकां. सो आनी खूब लोक मेल्लेले आसा, यू नो. फिलींग रियली बॅड, बरें दिसना.
लोक देवाकडे आपणाची प्रॉब्लेमा घेऊन वयतात की बाबा देवा माझी मम्मी बरी जाल्या पुरो, डॅडी बरें जाला पुरो, जावं काम आपणाचे हात पेंडींग चल्ला ते जाल्या पुरो, आनी थंय वचून अशें घटना घडटा जाल्यार कितें म्हणपाचें सारको व्हेरी बॅड डे, सारको व्हेरी बॅड खूब खूब वायट दिसलें हें आयकोन लोकांक इतलो त्रास जाल्या म्हणून न्हू. आनी आमचे गोंयचे लोक गेल्लेले आसा, आमच्या वाड्या वयले लोक थोडे गेल्लेले आसा. म्हाका बरें दिसना, बरे भशेन पावल्या पुरो, बरे भशेन येयल्या पुरो म्हणून देवा कडेन मागात तुमी न्हू. खूब बशी गेल्या आमच्या गोंयच्यो, 10 का 20 बशी गेल्या भरून लोक सारके. सो कितें म्हणपाचें कांयच कळना. आनी दुसरी गजाल मेन म्हणटा पळय तें, हांव परवा वयता सिद्धार्थागेर. तुमकां आजुनूय चान्स आसा, कोणी फुडें सरोन ताका हेल्प करूंक सोदता जाल्यार हेल्प करा. परवा आमी तेंगेर वयतली बिचोले. ताका हांवें सांगलां लोकेशन धाड म्हणून म्हाका. ताका लोकेशन धाडूंक कळटा कितें ना कांय खबर ना, तें फाल्यां कळटलें. सद्या तेजो येतो फोन स्विच ऑफ. फोन मारलो हांवें, फोन लागना. पळोवया आतां फाल्यां कशें कितें पळय तें न्हू गो. मागीर फाल्यां आमी वयतात थंय आनी आमकां फाल्यां न्हू परवा वयता आनी आमकां आनी एक काम आसलें वाळपय सायडीक. सो तेंय करून येता. कोणूय फुडें सरोंक सोदता हेल्प करपाक प्लीज फुडें सरा न्हू. कळना ना गो. तुमी हांगा कितें तरी करूंक शकता, कितें तरी गाडयेचो खटारो घाला, कितें तरी केला हांवें तें तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता. फाल्यां परवा तुमकां सांगता न्हू गो. मॅकॅनीक बाबा हांगासर आसा, अंकिता टॅच मॅच हे मॅकॅनीक, फूल पॉवर मॅकॅनीक गाडयांचे. तुमकां कसलो ट्रक, इमान, एरोप्लेन, प्रायव्हेट जेट आनी कसले व्हडले व्हडले स्पोर्ट्स बायकी, व्हडल्यो व्हडल्यो स्पोर्ट्स कारी रिपेर करूंक जाय, हेजे कडेन येवपाचें. हे तुमकां पावरफूल रिपेर करून दितले. तुझ्या गाडयेक एरोप्लेन करपाक. आनी एलिस्टर भावा तूं पळयता हो व्लॉग जाल्यार तुजी बीन स्विफ्ट जावं तुजी कसली दुसरी गाडी आसा ताका कितें करूंक जाय अपग्रेड बीन, हेका सांग. गेट मात उगडी दवर घराची, गेटी सकट तुजी गाडी भायर घेवन येतले पळय हे पात्रांव. व्हॅलेंटिनो रॉसी हो, व्हॅलेंटिनो रॉसी न्हू गो. काय व्हॅलेंटिनो रॉसी म्हटल्यार फास्ट गाडी चलयता तुझ्या भाशेन. आनी येस, कालच्या ब्लॉगान आमी तुमकां सांगलेले कॉमेंट येयला म्हणून, फालतूर कॉमेंट अशें घे म्हणून कॉमेंटां येता. थोडे कॉमेंट हांव हायलायट करिना, थोडे जे रिलेटेड आसतात दुसऱ्यांक न्हू ते म्हाका खंय तरी वायट दिसता, हांव तो हायलायट करता 4 चौगां मदीं. कित्याक लोकांक कळोन बरें की कशे कशे लोक संवसारान आसा पळय ते न्हू. मागीर कोणाचो कॉल येता म्हाका. ओके गायज, सॉरी टू इंटरप्ट. म्हाका न्हू एक इम्पॉर्टंट कॉल येयल्लो हॉस्पिटलांतल्यान, ते तुमकां मागीर सांगता कितें पळय तें. ओके, सो आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज तुमकां दिवंक सोदता. हालीं म्हापसा ह्या नॉर्थ एरियेक न्हू डेंगूच्यो केसीस खूब वाडलेल्यो आसा. खूब डेंगूच्यो केसीस जाल्लेल्यो आसा. प्लीज तुमचे सरावंडींग क्लीन दवरा. घरान आवय बापायचो मेडिकल टेस्ट करा, धुरी घाला एवरी डे. ओके, चोडी एक्स्ट्रीम धुरी घालू नाका, तितून TB पासून जाता. सो मातशी अलर्ट रावा, सेफ रावा, इतलेंच सांगूंक सोदता तुमकां. आनी कितें तरी करता हांव नेवें गाडयेचें काम, सो तें तुमकां फाल्यां परवा बीन दाखयता. आनी या फाल्यां परवा वयता सिद्धार्थागेर. आजून कोण आसा जाल्यार फुडें सरा, हेल्प करा. आनी हांव मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका चॅनल, आनी कॉमेंट करा. बरे बरे कॉमेंट्स जाय म्हाका, नाकाल्ले फालतूर नाका. आई बाबाचो आशिर्वाद, तसले फालतूर कॉमेंट नाका आमकां न्हू. नाकाल्ले कॉमेंट आमकां चलना. बरेच कॉमेंट मारा, कितें मारता ते. नाकाल्ले कॉमेंट मारूंक जाय जाल्यार तुमचें तोंड वचा आनी हाडश्यान पळयात कशें कितें आहा पळय तें. कोत काबार. आमी बरी कामां करपाक भायर सरतात, फालतूपणां करूंक वचना. कोणाची गाडी मागोवन हाडिना, कोणाचें आनीक कितें करूंक वचना, कोणाचें रिणान ना, कोणाचें आनीक कांय करूंक वचना. तर तसल्या मनशांक न्हू असले नाकाल्ले डिस्टर्बींग मॅसेज घालिनात, कॉमेंट घालिनात केन्ना, कळ्ळें न्हू. आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता. एक बायल इंस्टाग्रामाचेर म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो तिणी.
फाटी विवानाचो नंबर दी म्हणले आपणाक तेका हेल्प करूंक जाय तेची सगळी डिटेल दी म्हणली बँकेची डिटेल आनी कितें बाबाजीका ठरलू कॉल पासून मारूंक ना आयज हांव पणजे आहलो आयज म्हाका परत त्या बायलेचो कॉल म्हाका म्हणटा सिद्धार्थाचो डिटेल दी खंय हांवें म्हटलें तुका विवानाची डिटेल दिल्ली न्हू म्हटलें त्याच्या बद्दल तुवें काय करूंक ना म्हटलें तूं कितें बेकार पडल्या काय म्हटलें फोन मारून आमकां टायमपास करता आमचो हेजो डिटेल दी तेजो डिटेल दी न्हीद म्हटलें वाचा न्ही UK आसा भायल ती UK म्हटलें थंय थंडेन बरे भशेन चादर घे आनी न्हीद म्हटलें आमचो म्हटलें टायम वेस्ट करूं नाका दुसऱ्याक म्हटलें मदत करता म्हणून गरीबाची फकाणां करूं नाका म्हटलें कोतकावर सारकें न्हू चला मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन बाय बाय